आवाज तुमचो हो आवाज आमचो हो आवाज गोंयचो। नमस्कार, आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनान हांव प्रणिता रेडकर तुमकां येवकार दिता। सविस्तर खबरो आदी पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। मोपा विमानतळ वाठारांत मेळिल्ली ती भुंयारां पुरातन न्हय, गोंय पुरातत्व खात्याचो दावो। ओनू देशान मॉन्सून 10 दीस पयलीं येवपाची शक्यताय। युरोपियन सेंटर फॉर मिडियम रेंज वेदर फोरकास्टान दिली म्हायती। पावसाळ्यांत गोंयकारांक कांदो पडूंक दिवचो ना उणो, गोंय फलोत्पादन महामंडळ कांद्याचो करतलो स्टॉक। हडफड्या नाग्या स्क्रॅप यार्डाक शेनवारा रातीकडेन अचकीत लागलो उजो। उज्यान स्क्रॅप यार्ड आनीक एका टाटा पिकअपाचो लासून गोबोर। पोरण्या गोंयच्या आंब्याच्या फेस्ताक गोंयकारांकडल्यान उपाट प्रतिसाद। फेस्तान आयिल्ल्या 40 प्रकाराच्या आंब्याच्यो जाती। आनी दोडा मार्गान परत भोंवतात हत्ती, थळाव्या लोकां मदीं भिरांतीचें वातावरण। आनी आतां खबरो विस्तारान। पेडण्या मोपा विमानतळ वाठारांत पुरातन भुंयारां आसात। 2 भुंयारां शेंकड्यांनी वर्सां पयलींची आशिल्ल्यान ती मोपा विमानतळाच्या वाठारांत येता आनी ताची वळख पुरातन खात्याच्या अधिकाऱ्यांक करूंक दिली। पूण पुरातन खातें तें मानून घेवपाक तयार ना। खाजगी जाग्यान ती भुंयारां आस्पावता। मोपा विमानतळाच्या वाठारांत येना अशें पुरातन खातें म्हणटा। लिपोवन दवरतले अशें आमचे जाणटे सांगतात। ते 2 केव्ज आसात, ते आयडेंटिफाय केले, तांकां दाखोवपाक हाडले जाल्यार ते म्हणपाक लागले ही प्रॉपर्टी एअरपोर्टाच्या भायर असल्या कारणान आमी ह्या प्रॉपर्टीक वचूं शकना अशें आर्कोलॉजीचे ऑफिसर म्हणपाक लागले आनी तेंच्यांनी थंय येवपाचें टाळ्ळें। आमी आतां वचोन ती केव्ज आयडेंटिफाय करून पळोवन येयला, पूण तेंच्यांनी थंय येवपाचें टाळ्ळें। तशीच ती केव्ज हांगा लागता, ती फूल एअरपोर्टाच्या पोनाकसून डायरेक्ट मोपा वयता, मोपा भायर सरता त्या सायडीक, एअरपोर्टाच्या ह्या सायडीकसून त्या सायडीक रनवेच्या पोनाकच्या। ती आमी आयडेंटिफाय करतले, ती तांकां दाखयतले, पूण ती प्रायवेट प्रॉपर्टीचे निमित्त सांगून ते ऑफिसर थंय येवपाक टाळाटाळ करता आनी 2 व्हडली केव्ज आसा भितून। देशान ह्या वर्सा मॉन्सून 10 दीस पयलीं येवपाची शक्यताय आसा अशी म्हायती युरोपियन सेंटर फॉर मिडियम रेंज वेदर फोरकास्टान दिल्या। मॉन्सून केरळाच्या दोंगरांचेर 20 ते 21 मेक धडक दितलो। गोंयान पावस 5 जुना मेरेन पावतलो अशी म्हायती हवामान खात्याचो शास्त्रज्ञ राहुल एम हाणें दिली। आडवेळो पावस अदीमदीं हाजेरी लायत आसा। अशांनी वादळाक लागून आतां पावसाची शक्यताय निर्माण जाल्या। ह्या पावसा उपरांत भरपूर लागतलो असो अदमास आसा। It's too early to actually decide whether the cyclone or the systems are going to have any impact over the progress of monsoon. IMD generally comes out with the possible onset date of monsoon in the third week, around the third week of May. IMD ये डिक्लेरेशन करता है कि पॉसिबली क्या डेट में मानसून ऑनसेट केरला के ऊपर होगा। और जनरली स्पीकिंग अगर हम लॉन्ग टाइम डाटा देखेंगे तो मानसून ऑनसेट केरला से होकर गोवा तक पहुंचने में अराउंड 5 जून के आसपास मानसून गोवा में पहुंचता है। सो दैट इज़ द ओनली इन्फॉर्मेशन वी कैन गिव एज ऑफ नाउ। द नॉर्मल डेट ऑफ मानसून अराइवल ओवर गोवा इज़ around 5th June, but every year changes based on the situations, local weather conditions, कभी मानसून विंड की स्पीड के ऊपर
And like we all know, monsoon is a large scale phenomena. Multiple systems could affect its progression, its intensity. पावसाच्या हंगामात सगळ्या भाजयांचो उणाव असता. चड पावस पडटा तेन्ना कानो कुसता आनी कान्याचो उणाव लोकांक पिडटा. गोंयकारांक कानो मेळचो तशेंच कान्या खातीर तांच्या बोल्साक फटको बसचो न्हय हाच्या खातीर पावसा पयलीं कान्याचो सांठो केलो जाल्यार हो प्रश्न सुटावो जातलो अशें मत फोलो उत्पादन महामंडळाचो अध्यक्ष आनी मयेचो आमदार प्रेमेंद्र शेटान उक्तायला. गोंयचो फेस्ताकार म्हणून गोंयांत वळख आसपी मारियस फर्नांडीस हांचें हें 50वें फेस्त. आम्याचें फेस्त पोरण्या गोंयांत खोल्ले मोंतफोर्त अकादमींत हें आम्याचें फेस्त जालें. ह्या फेस्ताचे मुखेल हेत म्हळ्यार थळाव्या आम्याच्या जाती बद्दल म्हायती दिवप आनी नवी कलमां कशी लावप ह्या बद्दल म्हायती करून दिवप. पळोवयात गोमंतक टीव्हीचो हो खाशेलो रिपोर्ट. तर आयज हांव आसा मोंतफोर्ट ओल्ड गोवा खोर्ली हांगासर कितें आसा तर आंब्याचें फेस्त अशें आगळे वेगळे फेस्त हांगा भरलेलें आसा. तर आमी सद्याचो जो मोसम आसा तो आंब्याचोच आहा, एप्रील आनी मे म्हयनो म्हटल्यार, आनी रोखडोच आतां पावसान लोक आंब्याची कलमां किंवा रोपां लायता. तर आमी खुबशे आंबे आयकला आसतले, म्हणजे म्हाज्याच तालिगांव हांव रावता ते किमान 7 काय 8 तरेचे आंबे आसा. मानकुराद म्हणा, मालगेस, मुसेरात, शायर, किमोद अशे वेगवेगळे जे, पूण अशा 70 तरेची प्रजाती गोंयांत आसा अशें अशें आमकां. आनी तितूंतल्यो फक्त 40 प्रजाती सद्या गोंयांत शिल्लक उरल्या, म्हणजे 17तल्यो सद्या 40च उरल्या. पूण 40 सुद्दां हे कितें कमी आंकडो न्हू, म्हणजे इतक्या वरायटीचे आंबे आमच्या गोंयांत आसा आनी तेचे फेस्त हांगा भरला. सो कशा तरेन हे फेस्त हांगा चालू केला किंवा हितून हेचो मुखेल हेत ह्या फेस्ताचो हे आमी जाणून घेवया आनी रोखडोच ह्या फेस्ताचो नियाळ घेवया. फॉर एग्जाम्पल तुमी पळय हांगा केसर म्हणून एक आंबलो आसा, कालापाडी म्हणून एक आंबो आसा, अशे कितलेशेच. म्हणजे फुडें पळय येत जाल्यार तुमी हो मालगोवा म्हणून नांवाचो आंबो, त्याच प्रकारे अनस, बिंडो, जेसूट, मानकुराद, कार्दोजो, तोरजाना, साकरी, आल्फॉन्सो, कोस्ता अशे वेगवेगळे तरेचे वरायटी आंब्याची हांगा ह्या फेस्ताक म्हाका पळोवपाक मेळ्ळी. ह्या फेस्ताचो मुखेल हेतू म्हटल्यार हेच जे आमचें आतां कमी जायत गेलां आंब्याचें उत्पादन, तेच आतां परतून तांकां तेंची निर्मिती करची किंवा कलमां करची आनी ह्या पावसान लोकांनी ती लावची गोंयांत, असो तो मुखेल हेत आहा ह्या फेस्ताचो. हे फेस्त ऑर्गनायज करपी मारियस फर्नांडीस तेणी कितल्याच तरेची फेस्तां केल्या, म्हणजे फाटीं पुस्तकाचे फेस्त जाले, काजूचे फेस्त जाले, घुमटाचे फेस्त जाले, तशेंच हे एक वेगळे आंब्याचे फेस्त तेणी ऑर्गनायज केला. ह्या मारियस फर्नांडीसाक लोक गोंयांत गोंयचो फेस्ताकार म्हणून वळखतात आनी हांगासर तेणी हे बरे उपक्रम लाभयल्ले तुमी पळोवपाक शकता. आंब्याचे फेस्त, त्याच बरोबर कलमांय तुमी पळोवपाक शकतली. ही ज्या तरेन कलमां केला ते ओदर तेंच्यांनी कलमाचे कशें लावप आसता, कलम कशें तयार करप आसता तेंय हांगा फेस्ताक दाखयले. त्याच बरोबर हांगा वेगवेगळे कार्यावळी तेंच्यांनी आयोजीत केला, तुमी पळोवपाक शकता. वेगवेगळे गोंयचे ट्रेडिशनल कल्चरल जे कितें उत्पन्न हांगा जाता, म्हणजे मडक्यो म्हणा, मातयेच्यो वस्तू, ते सुद्दां हांगासर आहा. वाद्य आसा गोंयची. तर हे आमी आतां पळोवया कशा तरेन हे फेस्त चालू आसा ते. लोकांनी अशे आंबे विकपाक दवरले, त्याच बरोबर लोणचे, जे मसालो म्हणा गोंयचो, मिरसांग्यो म्हणा, सुके बांगडे म्हणा, गोंयांत तयार जाता ती भाजी म्हणा, घोसाळी आसा. हांगासर तुमी पळयत जाल्यार एक गोंयचे खारें आसा, ड्राय फ्रुट्स आसा, मिरसांग्यो आसा, मसालो. तशेंच वेगवेगळे तरेचे हांगा जिन्नस किंवा जे गोंयांत आमकां पारंपारीक पद्दतीन जे पयलीं पासून चालत येयल्ल्यो गोश्टी हांगासर पळोवपाक मेळटा. तुमी पळयात. आनी ही लोकांनी बरी आपली एक उमेद म्हणून स्टॉलां घातलेलीं आसा, जेणे करून हे तांकां फुडें ह्या गोंयच्या वस्तूंचें प्रमोशन जावचें आनी गोंयांत ह्यो वस्तू आजून टिकोवन उरच्यो.
मॉन्थफोर्ड अकॅडमीच्या कॅम्पसान आमी खोर्ले ओल्ड गोवा हांगा पळयले आंब्याचे फेस्त जे आयोजीत केल्ले आनी कशा तरेन हे फेस्त जाले हेचो नियाळ आमी घेतलो. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरीश परब आमोणकार. गोंयच्या एकवटाचो दिश्टावो करून दिवपी आंब्याचे फेस्त पोरण्या गोंयाक खोर्ले आयतारा दिसा जाले. गोंयचे फेस्तकार म्हणून नामना आशिल्ले मारियस फर्नांडीस हांणी गोंयांत वेगवेगळ्या तरेची फेस्तां आयोजीत केल्यात. कोविड काळांत ह्या परंपरेक खण पडिल्लो, मात ह्या वर्सा 50वें खासा आंब्याचे फेस्त ताणें आयोजीत केल्ले. आसात बाब मारियस फेर्नांडीस जे गोंयान गोंयचे फेस्ताकार म्हणून तेजी नामना आहा. तेणी गोंयान खुबश्या तरेची फेस्तां केल्या, म्हणजे पुस्तकांचे फेस्त, काजवाचे फेस्त, घुमटांचे फेस्त, अशी 49 तरेची फेस्तां तेंच्यांनी केला. आनी हे 50th आंब्याचे फेस्त म्हणून तेणी एक वेगळो उपक्रम राबयला. तो हेच्या फाटल्यान मुखेल हेत कितें तो जाणून घेवया तेंच्या कडल्यान. इंग्लिशीन उलयता. So thank you very much for having us here. Today is the 50th festival and it's a people's festival. There is no chief guest, there is no sponsors, but we have to showcase Goa. 2 वर्सां जाली आतां pandemic जाला न्ही. So people around the world have got mental issues, people are not well, people are not together. So this is an attempt to get people on one table. आमकां हांगा जात कात कांय लागोना. We are not interested in anybody's religion and if you're poor or you're rich. So सगळ्यांक आमी हांगा हाडल्या and the main thing is it's inclusiveness. So you have seen many people of disability here. We brought them here. We brought single mothers here. Very important. So perhaps the first inclusive festival in the whole of India, where we have brought people together. And if you were here earlier, you have seen we've included women into the Gumot. So we have gone for the world record, and we've included because we don't see many women playing Gumot. So today is the day, quite an historic moment. So we hopefully in future years they will say, "Kholle ami gumtacho awaz akhya संवसाराक पावयलो." शेती ही काळाची गरज आसा. देखून गोंयांत शेतकी वेवसायाक उर्बा दिवपी इंडियन कावन्सिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च पोरणे गोंयचो हो केंद्र गोंयच्या आंब्याच्यो जाती सुगूर दवरपाक एक खास उपक्रम राबयता. गोंयांत एकूण 50 आंब्यांच्यो जाती आसात, मात आतां लोक ह्या आंब्याचें उत्पादन करिना. देखून ह्या केंद्रान जर्म प्लाझम बँक सारकिल्लो उपक्रम तयार केला. तशेंच हे केंद्र गोंयच्या शेतकारां खातीर आंब्याच्या पिकावळी संदर्भात वेगवेगळ्यो कार्यशाळा आयोजीत करतात, अशी माहिती केंद्राची वांगडी सुनेत्रा तलावलकर हांणी केल्या. आमच्या गोंयांत सादारण 70 आंब्याच्यो जाती जावन आसा, पूण आतां हळू करून लोक उत्पादन न केल्ल्या कारणान त्यो हळू करून जाती सगळ्यो नाच जातात. ताका लागून आमी ICRान कितें केलां, एक जर्म प्लाझम बँक तयार केल्या, जातून आमचे कडेन सगळे तरेच्यो जाती, आमी सादारण 50 ते 60 जाती आमकां अजून पर्यंत मेळ्ळ्या, त्यो आमी थंय प्लांट केल्या आनी ताची ग्राफ्ट करून आमी शेतकाऱ्या खातीर विकता. आनी तशेंच आमी शेतकाऱ्यांक क्रिएटींग अवेरनेस फॉर ट्रेनींग प्रोग्राम टू एटेंड. लोकांक आमी सांगता की तुमी चडान आमचे हे सगळे ट्रेनींग प्रोग्राम फ्री आसता, तेन्ना लोकांक शेती कडेन व्हरपा खातीर, कारण आज शेती ही काळाची गरज जावन आसा. तेन्ना आमच्या गोंयांत कितें आसा, सगळे चडशे शेतकार ल्हान आसात, म्हणून व्हडले ऑर्चर्ड तयार करपाक आनी मँगो कल्टिवेशन घेवचें म्हणून हो आमचो मेन उद्देश जावन आसा. ताका लागून आमी तांचे ग्राफ्टूय तयार करतात आनी तशेंच तांकां ट्रेनींग प्रोग्राम, जातून आंब्याचें सगळें कल्टिवेशन कशें करप, ताका रोग लागल्यार कसली फवारणी करप, जावं ताजें न्युट्रियंट मॅनेजमेंट कशें करप, हें सगळें आमी शेतकाऱ्यांक सांगता. दोडामार्ग म्हालांतल्या तिळारी वाठारांतल्या केर गांवांत परतून हत्ती आयल्यात. गरमी बरीच वाडल्या. रानवटी जानवरांचेरूय ह्या वाडिल्ल्या तापमानाचो परिणाम जाल्ल्याचें दिसून येता. गरमेक लागून उदकाच्या सोदांत आशिल्लो हत्तीचो कळप देवाचे तळयेंत न्हाताना दिश्टी पडटा. हत्तीच्या ह्या कळपाचो लोकवस्ते कडेन वावर वाडला. ताका लागून हांगच्या शेतकाऱ्यां मदीं भिरांत निर्माण जाल्या. हत्तींक आडावपा खातीर रान विभाग केल्ल्या उपाय येवजण्यो फेल थारल्यात. हत्तींक धांवडावन घालपा खातीर बसयल्ल्यो म्होवा मुसांच्यो पेटयांच्यो हत्यारांचेर कसलोच परिणाम जाल्लो ना. कॅमेरा ट्रॅपांतल्यान ही गजाल उक्ताड्यार आयल्या.
गोंयांत लोड शेडिंगची समस्या ना. लोड शेडिंग नाशिल्लें गोंय हें एकमेव राज्य आसा. गोंयांत सगळ्या परस सवाय वीज दितात अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकराचें म्हणणें. वीज पुरवणेंत सुदारणा घडोवन हाडपाक पोरणे ट्रान्सफॉर्मर आनी वीज कंडक्टर बदलले अशें दिवचलचे घेतिल्ल्या नियाळ बसकेंत ताणें म्हळें. दिवचलचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये आनी मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांच्या हाजेरेंत वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी शेनवारा दिवचल आनी मया वाठारांतली वीज खात्या कडेन संबंदीत प्रश्न आयकून घेतले. ह्या वेळार वीज खात्याचे मुखेल इंजिनियर आनी हेर अधिकारी तशेंच दिवचलचे नगराध्यक्ष, नगरसेवक आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. जेन्ना आमकां लोड शेडिंग आयलें किंवा आमकां प्रॉब्लेम जालो तेन्ना आमी 3 दिसांक डिसिजन घेतलें आनी आमी बाजारांतल्यान 120 मेगावेट आमी परचेज करपाक लागले. हें डिसिजन तांकां घेवपाक जाय ताणें घेवना. हें लक्षांत देखा हांगा सगळे पब्लीक रिलेटेड मनीस आसा. हेय आसा ऑफिसर आनी आमी आसा. आमी हे पब्लिकाक सांगपाक जाय गोवा इज द ओन्ली गव्हर्मेंट खंयच आमी शेडिंग करना. महाराष्ट्रांत शेडिंग जालां, कर्नाटकांत शेडिंग जालां आनी मोठ्या प्रमाणांत चल्लां. गोवा हे एकूच स्टेट आसा थंय आमी हें करूना. आज आमकां खूब आनंद जाता तुमच्यो ग्रिव्हन्सीस मांडल्या, बाब शेटयेन मांडल्या आनी बाब प्रेमेंद्रानी मांडल्या आनी हांव म्हणना सगळे गोश्टी जातल्यो अश्यो पूण जे कितें प्रोजेक्ट तुमी सांगल्यात ते प्रोजेक्ट आमी पास केले. डिझल सोंपिल्ल्यान बस बंद पडपाची घडणूक ताजी आसतनाच म्हापशा कदंबाचे बशीक अजापीत करपा सारकी घडणूक घडली. बशीचे फाटले वाटेचे दोनूय टायर अचकीत भायर आयले आनी बस जाग्यारूच थांबली. बशीचो वेग कमी आशिल्ल्यान सुदैवान मोठो अपघात टाळ्ळो. फाटले कांय दीस जावपी ह्या घडणुकांक लागून लोकांच्या मदीं भिरांत पातळ्ळ्या. कदंबा ट्रान्सपोर्ट हे मेंटेनन्स करिना बसींचे टायम टू टायम. फुडें पोवन क्लासान हाडपय ती विला भायर सरली आनी काय सांगता. कितले पॅसेंजर आशिल्ले अंदाजे? 4-5 पॅसेंजर आसले. खंयच्यान येताली बस? आमी बेळगांवच्यान येयली. पणजे वचपाक? हय, पणजे वयताले. नेमकें कितें जालें हांगा गाडी येयली आनी दोनूय टायराचो खडखड आवाज येयलो आनी दोनूय टायर भायर सरले. तो पर्यंत हांव भायर शॉपाचेर आसलो न्हू, तो हांव भायर सरलो. इतल्यान पयल्यार गाडयेची अशी हालत जाल्ली. पुलिसांक आमी सांगलेलें आसा की वयर डायवर्ट करपाचें म्हणून, तरी तेंच्यांनी बशी गाडयो बिडयो सोडीत आसा. तरी ते पुलिसांक आमी रिक्वेस्ट करता वयर सारकें कंप्लिटली बंद करा आनी 2 व्हिलरूच सोडपाचें, हीच आमी. कोयराची समस्या दिसान दीस वाडत आसा. वाडटे पर्यटन, उद्देग, व्यापार आनी लोकवस्तीक लागून कोयराची समस्या वाडत आसा. कोयराची समस्या बेगीनूच सुटावी जातली. 2027 मेरेन गोंय कोयरमुक्त करपाचे दिकेन सरकार काम करता अशें कोयर वेवस्थापन मंत्री बाबूश मोन्सेरातान सांगलें. ह्या दिशेन नियोजन चालू आसा. आपलो कार्यकाळ सोंपच्या आदीं गोंयाक कोयरमुक्त करतलो अशी गवाय बाबूश मोन्सेरातान दिली. पंचायती कडेन येवपी ओलो आनी सुको कोयर वेगवेगळो करून दिवपाची सुचोवणी ताणें केली. वेगळो करूंक नाशिल्लो कोयर प्रक्रिया केंद्रांत घेवचे नात अशेंय ताचें म्हणणें. सुक्या कोयराचेर प्रक्रिया करपाचो प्रकल्प पुराय जाल्या उपरांत ही समस्या सुटावी जातली अशेंय बाबूशान सांगलां. Work is in progress. I told you some tender thing is going on. The final tender should come out. We are going to see as far as all these plants whichever are supposed to come up will all come up.
in that within the stipulated time. I am telling you how government is here to see that Goa basically becomes a garbage-free state. So as these plants come up, the garbage problems are basically being solved. Even I will see to it at least within before my tenure ends that Goa will be a garbage-free state. That it is garbage, wet garbage, dry garbage, all we are trying to solve all these issues. Well, medical waste are there, then there are electronic waste. So all plants are basically been some are set up, some are basically in the process of getting. वर्साक 3 फुकट सिलिंडर दिवपी येवजणाचो मसुद्दो तयार करपाचें काम सुरू आसा. ही येवजण जूनांतल्यान सुरू जातली. पहिल्या टप्प्यान दारिद्र्य रेशा सकयल्या कुटुंबांक लाव मेळटलो. उपरांत वर्साक 5 लाखां मेरेन येणावळ आशिल्ल्या कुटुंबांक येवजणांचो लाव मेळटलो अशें ग्रामीण उदरगत यंत्रणेचे मंत्री गोविंद गावडे हांणी म्हायती दिल्या. गोंयांत 37,000 BPL कुटुंब आसात. पहिल्या टप्प्यान BPL कुटुंबांक येवजणेचो लाव मेळटलो. उपरांत ह्या येवजणेचो विस्तार जातलो. जांची वर्सुकी येणावळ 5 लाखां मेरेन आसा तांकां येवजणेचो लाव दिवपाचे यत्न आसा. येवजणेचे हेर अटी तयार करपाचें काम सुरू आसा. येवजण आसून निश्चित जावंक जाय. मसुद्दो तयार जाल्या उपरांत जून सावन येवजणेची अंमलबजावणी सुरू जातली. गरीब तशेंच गरजेवंत लोकांक फुकट सिलिंडर येवजणेचो लाव मेळचो असो सरकाराचो हेत आसा अशें मंत्री गोविंद गावडेन सांगलें. चोडण रायबंदर उदका मार्गा वयली 5वी फेरीबोट कर्मचाऱ्यांच्या उणावाक लागून काल आनी आयज दनपार मेरेन बंद दवरली. फेरीबोट बंद दवरिल्ल्यान प्रवाशांचे बरेच हाल जाले. 5 मे मेरेन 5 फेरीबोटी आशिल्ल्यो, पूण दुसऱ्या दिसा 6 आनी 7 तारखेर कर्मचारी नाशिल्ल्यान 5वी फेरीबोट बंद दवरली. देखून शिरगांवचे जात्रेक आयिल्ल्या भाविकांक आनी धोणांक घरा वयताना बरोच त्रास जालो. फाटल्या सप्तकान असोच एक प्रकार घडिल्लो. सडये शिवोलेच्या कम्युनिदादची नवी समिती जाहीर जाल्या. कम्युनिदाद अध्यक्षपदार आदलो सरपंच फ्रांसिस डिसोजाची निवड जाल्या. लाल बहादूर गोलतेकराची एटर्नी म्हणून निवड जाल्या. शुभदा गोलतेकराची खाजिनदार म्हणून दत्तगुरू गोलतेकराची राखीव अध्यक्ष म्हणून नेमणूक जाल्या. फुडल्या 4 वर्सां खातीर ह्या समितीची नेमणूक केल्या. त्या प्रमाणे आय हॅव टू स्टडी वीथ माय टीम. तांकांय कॉन्फिडन्सान घेवन कितें डिफिकल्टी आदल्यो पयलींच्यो कितें आसा, लोक कितें फेस करता, आमचे शेअर होल्डर तेंचें कितें आसा कळ्ळें न्हू. ते सगळे आमी बसून मागीर डिस्कस करून फुडें मागीर त्या प्रमाणे एक्शन घेतले. आवाज गोंयचो हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव प्रणिता रेडकर तुमचो निरोप घेता. फुडल्या खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.